एक आमच्या सरकाराचेर रातचे नरकासूर जळयता आसतना आरोप केला. हे सगळे नरकासूर म्हाका दिसता सगळ्यांनी म्हजो दिवाळी दिसा आयिल्लो लोकमताचेर लोकमतवाले आसा हांगा लोकमताचेर आयिल्लो लेख वाचचो. नरकासूर प्रथा कितें आनी नरकासूर पयलीं पसून कशें आसताले हें सगळें दिल्लें आसा. सरकाराक नरकासूर किंवा सरकारांतली 33 आमदारां नरकासूर म्हणटा पेक्षा हांव अशें म्हणन जे कोण थंय व्यासपीठार आशिल्ले आनी ज्यांनी हे रातभर धिंगट धांगा घाला भरपूर माल ना कोणी आनी ते उलयल्या कोण तेच खरें नरकासूर. दुसऱ्याक नांव दवरचे पयलीं आपूण कितें करता हे पयलीं पळोवपाची आवश्यकता आसा. आज हांवें म्हज्या सारक्या मनशान असलें केन्नाच करूं ना. वयल्यान आज 25 वर्सां जालीं हांव लोकांक रिक्वेस्ट करता आनी मना पसून रिक्वेस्ट करता की हे जे नरकासूर प्रथा आसा पळय ती बंद करा म्हणून. पूण आज जे आमकां दिसता जे नरकासूर भोंवडयता ते नरकासूर पडले त्याच्या मनांत 2 भुरगे सापडले आनी खंय नरकासूर आवाज मोठो जालो सावंड मोठो जालो म्हणून लोकांनी काय कोणी फगोट्यो गाडये घातल्यो गाडी पेटयली. हे सगळें पळयले नंतर नरकासूर प्रथा बंद जावपाक जाय अशी तुमकां दिसना. त्या खातीर तुमी सुद्दां एक लक्षांत दवरा सरकारच्या टिका करण्यापेक्षा ही जी नरकासूर प्रथा मेळत तशी ते कोण करता पळय तांकां क्वेश्चन करा की हे अशें दुसऱ्या नरकासूर म्हणचे पेक्षा आपूणशी जे नरकासूरपणे करता पळय रातभर कारण 12 पर्यंत सुद्दां म्युजीक परमिशन ना तरी एक्सटेंड करून असल्या सणात दिता ते सगळे हे करून 5-5 वरां पर्यंत सकाळचे त्यांनी हो धांगड टिंगा घाला. हाचे वयल्यान सिद्ध जाता नरकासूर कोण आनी सरकार कशें चलता. हे नरकासूर कोण हे नरकासूर कोण पळय सोदून काड. तुका आन्सर जाय जाल्यार तुवें सोदून ना पूण तुवें कोणाक तरी पॉयंट करून म्हटलं ताणें कोणा म्हटलं ते नरकासूर आसताले कोणी म्हटलं ते सोदून काड मरे बाकीचे पत्रकार आसा आनी म्हजो लोकमता वयलो लेख वता मुद्दाम आनी तो तांकां धाडा. बरें.